न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार। हांव गौरीश बोरमणकर। आयज दीसभर कितें घडामोडी घडल्या हाजेर आमकां सब एडिटर आमचे सांगतले। सगळ्यात पयलीं या ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आहा म्हणजे एक केबल जे रील आसता तांकां तो हांगा वागून काल राती उजो लागलो आनी तो सुमार 14 लाख 14.98 लाखाचें लुकसाण जाल्लें आसा। आनी हिची बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशीच दुसरी जी बातमी म्हणजे आयज मायकल लोबो हांणी कोयरा वयल्यान एक उतराचे फार पेटयल्ले आसा। तांचें अशें म्हणणें आसा की कळंगूट कांडोलीम आसा पळय थंयसर कोयरा बाबतींत ती खूब सिरियस आहा। मात हेर जे वाठार आहा गोंयचे हेर जे वाठार आहा ते मातूय सिरियस ना। स्पेशली जे म्हापसा वाठारांत कोयराचे राशीचे ढीग जाल्लेले आसा म्हणटा आनी थंयसर ते वाडत आसा आनी थंयसर कोणूच लक्ष दिना। थंयसरलो अधिकारी लक्ष दिना, पंचायतूय लक्ष दिना। सो तेंच्यांनी मागणी केला की केंद्रीय मंत्री हांचे कडेन तेंच्यांनी मागणी केला की हेजेर कितें ते सुटावो करचे नायतर मुख्यमंत्र्यान चर्चा करची। जी दोनूय बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर कालांगूटचे आमदार मायकल लोबोन अशें विधान केलेलें आसा की म्हापशांत जो आसा ते कोयराचे ढीग पातळिल्ले आसा। थंयच्या अधिकाऱ्यांचे थंयसर कांयच लक्ष ना, ताका लागून म्हापशांत जे आसा ते कोयराचे ढिगारे वाडत आसा। मात कालांगूटांत जर पळयलें जाल्यार आमी सगळी तयारी आनी कोयराचो सगळो योग्य विलो ते लायतात अशें तांच्यांनी विधान केलेलें आसा। फुडें या दिप्ती कडेन। वर्स बदलले तरी सध्या गुन्यांवांच्या घडणुकांनी जी वाड जायत आसा ती कमी जावपाचें नांव घेना। शुल्लक कारणावेल्यान एका कार मेकॅनिकाक लोखंडाच्या रॉडान मारबोडी केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। अशोक कुमार अशें ह्या मेकॅनिकाचें नांव जावन आसा। केळणी उसगांव हो जीव घेणो हल्लो जो आसा तो जाल्लो आसा। ह्या हल्ल्यांत तो जखमी जाल्ल्या कारणान ताका सद्या GMCत उपचाराक खातीर दाखल केला। तर मजगती ह्या प्रकरणात जे पळय दोग जाण बापूय आनी पूत कुणाल सनगांवकर आनी किशन सनगांवकर ज्यांनी हो जो हल्लो केल्लो तांकां दोगांयकूय जे आसा ते अटक केल्ले आसा आनी पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। तर फाटल्या तशेंच आनीक अपडेट म्हळ्यार फाटल्या कांय दिसा सावन दिवचल शारांत बिबटो दिशिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली आनी आतां त्या बिबट्याक धरपा खातीर राना खात्यान पांजरोय लायिल्लो। सो ह्या पांजऱ्यांत आतां ताका धरपा खातीर तो अडकल्लो आसा आनी तांकां यश आयिल्लें आसा। सो तशेंच आनीकूय बिबटे ह्या वाठारांत आसूं येता असो दुबाव जो आसा तो थळाव्यांनी उक्तायल्लो आसा। देखून राना खात्यानाची दखल घेवन खंय तरी फुडाराक लोकांक त्रास जावचे न्ही अशी तांची मागणी आसा। तशेंच फाटले 8 दीस जाले पालये मदल्या वाड्यावेल्या एका शेतकाराच्या शेतान कोणे तरी इल्लिगली कोयर हाडून उडयल्लो आसा आनी ताणें पुलिशेक कागाळ करून तशेंच पंचायतीक सांगून सुद्दां ताणें ह्या प्रकरणा कडेन दुर्लक्ष केल्ल्यान ताणें तिडक उक्तायल्ली आसा। सो ह्यो तुमकां तिनूय बातम्यो सविस्तर आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो।
तर दिप्तीन 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. अश्योय जो फुडल्यो बातम्यो येतल्यो त्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरीश बामणकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हाल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. पणजी ही राजधानी आसा आनी ह्या राजधानीन जायते लोक, जायते पर्यटक, गोंयभरातले लोक येतात. तेच बरोबर देशभरातले पर्यटक आमकां हांगासर येताना दिश्टी पडटा. आता सध्या समज जर आमी पणजे ही राजधानी पळयली जाल्यार सगळी कडेच खणून दवरलेले आसात आनी ताचे कारण जावन आसा ते म्हणल्यार स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा आनी ताचे खातीर सगळे रस्ते बंद केल्यात, खंयचे सगळे कडेन फोडून दवरल्यात. ही जी दृश्य आसा ती आमकां दिश्टी पडटा. तेच प्रमाणे लोकांची म्हणजे लोकांक कसो त्रास जाता, रस्ते खंयचे खंयचे बंद दवरल्यात ते सुद्दां आमी आयज तुमच्या मुखार हो स्पेशल रिपोर्ट जो आसा तो घेवन येतली. चलात तर पळोवया पणजे राजधानीन खंय खंय रस्ते फोडल्यात आनी ताचो लोकांक कसो त्रास जाता तो. ओके, सो आता आमी आसात ती म्हटल्यार सांतिनेज जंक्शन जे आसा थंयसर आसा आनी ह्या जंक्शनाचेर भरपूर अशें ट्रॅफिक जाता. कारण म्हटल्यार हो जो मार्केटान वचपी जो रोड जो आसा तो बंद केल्ल्या कारणान सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो आल्तीन वचपी रोडाचेर सोडलेल्यो आसा आनी ताचे कडल्यान हांगासर सारके ट्रॅफिक आमकां दिश्टी पडटा. तेच प्रमाणे हे सायडीन जर आमी पळयलें जाल्यार हांगासर डॉन बॉस्को स्कूल सुद्दां आसा आनी थंयसून वचपाक लोकांक मेळना. स्कुलाची जी भुरगीं आसा तांकां येवपाक मेळना, म्हणजे पेरंट्सांक तांकां घेवन येवपाक मेळना. तेच प्रमाणे आमी जर पळयलें जाल्यार लोक त्या रस्ते म्हणजे जे रस्ते बंद केल्या थंयसूनच लोक आसात पळय ते वाट काडीत आपली म्हणजे आपणाक म्हणजे रावंड मारून वयचो पडटा. तेजे खातीर म्हणजे वाट काडीत सुद्दां लोक त्याच रस्त्यांतल्यान आमकां वयताना दिश्टी पडटा. जाल्यार ही परिस्थिती आसा ती म्हटल्यार सांतिनेज जंक्शन हांगासरली. चलात तर पळोवया फुडली जो म्हणजे रस्तो बंद केला थंयसरली परिस्थिती कितें आहा ती पळोवया.
आमी सध्या आसा ती म्हटल्यार 18 जून रोडाचेर आसा आनी जर तुमी पळयलें जाल्यार फाटल्यान हांगासर फायन मारप चालू आसा कारण म्हटल्यार ही जी एंट्री आसा ती नो एंट्री आसा आनी थंयसून तरी सुद्दां लोक हांगासर येताना आमकां दिश्टी पडटा त्याच प्रमाणे जे हेल्मेट घालिनासतना गाडयो चलयतात तांकां सुद्दां फायन दिली वता आतां जर आमी पळयलें हांगासर जाल्यार कमीत कमी 4-5 गाडयांक तरी हांगासर तांच्यांनी नो एंट्रीन आयिल्ल्या कारणान तांच्यांनी फायन दिल्लेली आसा आनी अशेंच म्हणजे सगळी कडेन पणजेन जर आमी पळयलें जाल्यार वेगवेगळे कडेन पुलिसांनी रावून म्हणजे लोक समज जर नो एंट्रीन येतात जाल्यार तांकां फायन मारपाचें काम जें आसा तें पुलीस आपले करतात तेच प्रमाणे आमी जर लोकां कडेन उलयलें जाल्यार लोकांचें एकूच म्हणणें आसा तें म्हटल्यार एक म्हटल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सगळे रस्ते जे आसा ते बंद केल्ल्या कारणान लोकांक जायत्या रस्त्यांनी वचपाक मेळना आनी त्याचे खातीर खंय तरी रोड बंद केल्यात आनी लोकांक नो एंट्रींतल्यान येवचें पडटा तरी सुद्दां पुलीस जे आसा ते लोकांक फायन मारतात आनी खंय तरी पुलिसांनी म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां जी जाता मेरेन जे आसा ते फायन मारपाचें बंद करपाक जाय अशी मागणी जी आसा ते म्हणजे लोकांनी केला नो एंट्री गेल्यार आतां ह्या दिसांनी तरी चालोवंक दिवंक जायना न्हू मॅडम वयता ते आतां हे आतां कितल्यो गाडयो घेवन गेले 10-12 जाण गाडयो घेवन गेले पयलेच तेंचे रस्ते सारके ना न्हू आतां आनी एक मागीर दिता ते ओके आतां सध्या तरी दिनाका न्हू चालोव आनी रस्ते बी बंद केले सगळे कडेन पणजे बंद पडले न्हू सगळे बंद केले ताका लागून त्रास जाता लोकांक ह्या दिसांनी तरी पुलिसांनी चालोवंक दिवप न्हू हरशीं हे करता ते बरें आहा आतां ह्या दिसांनी तेंच चलता वयता ते आतां गाडयो घेवन वयतात आनी ते काय म्हणल्यार मातशें नो पार्किंगाक ते जाल्यार ते सोदयता हे पे पार्किंगाचे वयता ते पयशे घेता तें बंद जावंक जाय न्हू ह्या दिसांनी तरी मागीर सारके कर आनी मागीर घे पयशे आमी जर हे सायडीन समज जर पळयली जाल्यार लोक जायते फुटपाथाचेर सुद्दां गाडयो पार्क करून दवरलेले आमकां दिश्टी पडटा आनी तेच प्रमाणे पुलीस येतात फुटपाथा वयल्यो ज्यो गाडयो आसात त्यो खंय तरी घेवन वताना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा आनी लोकांचो हो एकूच प्रश्न आसा तो म्हटल्यार गाडयो समज जर पणजेन पार्किंग एरिया ना जाल्यार आमी गाडयो पार्क करपाच्यो तरी कितें आमी शॉपान वयता जाल्यार शॉपान आमकां 5 मिनटां खातीर गाडी पार्क करतली जाल्यार आमकां पयशे पे करचे पडटा आतां हांगा मोटरसायकली पार्किंग केल्ल्यो मॅडम ते नो पार्किंग आणलेल्यो उखलून येयल्यो तेंच्यो पूण आतां सगळ्याकूच रस्ते फोडलेले आहा आमी गाडयो दवरपाच्यो तरी खंयच्यो तर पणजेन खंयसर पार्किंग मेळना आनी दुसरें म्हणल्यार तुमी लोकांच्यो पार्किंग केल्ल्यो गाडयो घेवन वता पार्किंग केल्यो नो पार्किंगाच्यो गाडयो लायता किंवा फुटपाथार लायता त्योच गाडयो आमी उखलता हय बिकॉज सर आतां सगळी पणजेन पळयलें जाल्यार खंय तरी पार्किंगेक जागो सुद्दां ना लोकांक गाडी लावपाच्यो खंयसर तर स्मार्ट सिटीची कामां चालू आनी फोडला हें मान्य पण डिसिप्लीन ही लोकां मदीं येवंक जाय न्हू इनडिसिप्लीन चलान प्लस पेडेस्ट्रियन वॉकिंग आसता तांकां खंय तरी चलपाक त्रास जाता ताका लागून मातशें तरी लोकांनी समजूंक जाय आनी पार्किंग आहा थंयच लावपाच्यो गाडयो ओके ओके आतां तुमी कितल्यो गाडयो हांगासर हे केला केल्या ओके आनी खंयसर खंयसर आतां हे गाडी उखलपाचें काम चालू आसा ऑल सिटीन हें करता फुटपाथ झेब्रा क्रॉसींग नो पार्किंग त्यो उखलता आमी गाडयो ओके ओके तुमी आतां नो एंट्री आसात तांकां फायन मारता नो एंट्री सगळ्याकच मारता न्ही नो एंट्री दिल्यार तेका मेळटा विदावट हेल्मेट मेळटा तेका मेळटा मोबायल सीट बॅल्ट तेंकां ओके पूण सर आतां सगळे कडेन रस्ते बंद केल्या लोक आतां तशे नो एंट्रीन येवपाक शकता न्ही रस्त्याच्यान हे डिफरंट न्ही हे रस्ते पळय रस्त्याचें डिफरंट काम पुलिसांचें काम डिफरंट न्ही नो एंट्री न्ही हांव वयतालो स्ट्रेट पूण थिंगा फुडें रस्तो इकडे म्हाका खबर ना कितें नो एंट्री म्हणून शिकणा मात राव म्हणून रावलो 500 रुपया तालोवन दिलो तो सांगता 5 लाखाची म्हणटा गाडी तुजी 500 रुपया नाका म्हणटा तालोवन दिवपा तो येयलो म्हाका थंय म्हणटा बोच्चे पडले बोल्ले आनी काय ना पणजेन सगळे कडेन रस्ते फोडून दवरला चडशे हय लोकांनी वचचें कशें आमी लोक आतां खंय वचपाक ते गाडी दवरचे पडले घरा कोण चलून वयचे पडले आनीकूय आमी ह्यान म्हणजे फुडें जे आसा ते रस्ते तुमकां दाखयतले खंयसर रस्ते आनीक फोडल्यात ते सुद्दां आमी पळोवयात चलात तर हांगासर काम चालू आसा फाटल्यानूच आमच्या जर तुमी पळयलें जाल्यार हांगासर पुलीस स्टेशन सुद्दां आसा
जाल्यार ही जी स्मार्ट सिटीची कामां जी आसा ती बेगिनात बेगीन पुराय जावपाक जाय, कारण हाचो त्रास जो आसा तो लोकांक जाताना आमकां दिश्टी पडटा. समज जर तुमी हांगासर फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार हांगासर बेशिस्त पार्किंग करून लोकांनी रस्त्यार दवरलेली आसा. त्याच प्रमाणे आमी जर पळयलें जाल्यार डबल पार्किंग सुद्दां केल्लेली आमकां दिश्टी पडटा. नो एंट्री आसता थंयसर सुद्दां लोक पार्क करता, कारण म्हटल्यार खंयसरूच पार्किंग नाशिल्ल्या कारणान लोकांक सुद्दां गाडी पार्क करपाची खंय हो सुद्दां प्रश्न पडटा. आनी लोकांनी गाडयो पार्क केले उपरांत पुलीस येवन तांकां तालाव मारतात. हो सुद्दां एक लोकांक जो त्रास जो आसा तो भोगचो पडटा. ताचे खातीर सरकारान हाचेर बेगिनाच बेगीन लक्ष सुद्दां घालपाक जाय. आनी महत्वाचें म्हटल्यार म्हणजे जे पुलीस आसा तांच्यांनी सुद्दां म्हणजे लोकांची हे करपाक जाय, कारण म्हटल्यार लोक पार्किंग नाशिल्ल्या कारणान लोक पार्क खंयच्या खंय करतात. ना जाल्यार लोक म्हणजे आतांच जर आमी पळयलें जाल्यार लोक वाट काडून सुद्दां वयताना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार अशेंच वेगवेगळे कडेन पणजे राजधानीन हांगासर वेगवेगळे कडेन अशेच रस्ते फोडून दवरल्यात, खंयचे रस्ते बंद करून दवरल्यात. आनी ताचे कारणान सगळ्या लोकांक जे आसा ते म्हणजे ताचो त्रास जो आसा तो भोगचो पडटा. आनी हो जो म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां ही पुराय जातात जायना अशें म्हणूंक शकता आमी. आमी सध्या आसा ती म्हळ्यार गोविंदा बिल्डिंगे कडेन, आनी ही सारकी म्हणजे गीता बेकरी जी आसा ताचे कडेन सायडीकूच ही बिल्डिंग आसा. आनी ताचे सायडीक जर आमी पळयलें जाल्यार हांगासर फोडून दवरला आनी तांच्यांनी ह्या हो जो रस्तो आसा तो बंद केलेलो आसा. पूण लोकांक म्हणजे रावंड मारून वचचे पडल्या कारणान लोक जे आसा ते म्हणजे वाट काडून हांगासून अशें येतना आमकां दिश्टी पडटात. कारण म्हटल्यार लोकांक सुद्दां आनीक कांयच उपाय ना, तांकां लोकांक सुद्दां हांगासूनच येवचें पडटा. कारण म्हटल्यार सगळेच रस्ते बंद केल्ल्या कारणान लोकांक खंयसून वचप आनी कितें तें कळनाशिल्ल्या कारणान लोक सुद्दां अशेंच वाट काडून येतना आमकां दिश्टी पडटा. तुमकां हे बारीकशे रस्त्यान येवचें पडटा. आमकां मागीर शॉर्टकट मारचें पडटा न्हू, म्हणून तशें वयता आमी. नाल्यार अशें पयशान घेवन वयचें पडटलें आसलें न्हू, म्हणून इतलेंच. हय. पूण आतां कितले दीस वर तुमकां हो त्रास भोगचो पडटलो? आतां तेंचे कामाचेर डिपेंड आहा. कॉन्ट्रॅक्टर जसं काम करता तशें ते जातलें न्हू. काम परत परत सोडटा, परत घालता, परत हय, ते तेंचेर डिपेंड. तेंकांच खबर आसता न्हू पायपलायन कशी कितें आहा ती, त्या प्रमाणे ते करतात. ताजो त्रास तुमकां भोगचो. हय, सगळ्यांकूच येयलो न्हू तो. हां, नो एंट्री गाडी चलली आणि शेवट्यांच्यान फ्रिजाला कडल्यान गाडी येता तो अंधे आहा न्हू. हय. म्हणजे मोदी येता कसो पडलो. आता गोविंदा ही बिल्डिंग आहा थंयसून आतां रस्तो फोडून दवरला हय आनी तेजे सायडींतल्यान लोक गाडयो घेवन येतात. हय. पणजे शारान सगळी कडेच स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर फोडून दवरिल्ले आसा. ताचेच भितून जर आमी पळयलें जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर रस्ते फोडल्यात, रस्ते बंद करून दवरल्यात आनी सगळ्या हातून लोकांक जो त्रास जाता तो आमकां स्पश्टपणे दिश्टी पडटा. कारण म्हटल्यार लोकांक रस्ते बंद केल्ल्या कारणान लोकांक वचपाक येवपाक मेळना आनी त्याचे भितूनच खंय तरी ट्रॅफिक पुलीस सुद्दां जे आसा ते लोकांक नो एंट्रीन येयल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी फायन्स दितात आनी ताचे खातीर लोक सुद्दां सारके बेजारलात. कारण म्हटल्यार लोकांचें एकूच म्हणणें आसा तें म्हटल्यार खंय तरी ट्रॅफिक पुलिसांनी आतां म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्या कारणान आमकां फायन दिवची न्ही, मागीर म्हणजे कामां सगळीं सोंपल्या उपरांत खंय तरी फायन दिल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण म्हणजे स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात, सगळे कडेन रस्ते बंद आसा आनी आमी येवचे वचचे कशें असो प्रश्न जो आसा तो लोकांक पडला. जाल्यार हाचेर जतनाय घेवची, कारण म्हटल्यार लोक येता वयतना एक्सिडंट सुद्दां जावपाक शकता. आनी खास करून डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आसा तांच्यांनी सुद्दां हाचेर लक्ष घालचो आनी पुलिसांक खंय तरी सांगचें की हांगासर म्हणजे पणजे शारान जी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्या कारणान थोडे दीस तांकां खंय तरी फायन दिवपाक बंद करची अशें सुद्दां जे आसा ते लोकांचें म्हणणें आसा. जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां जी आसा ती बेगिनात बेगीन पुराय जावची. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आश्वेकर.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीत कदंबाच्या इलेक्ट्रिक बशींनी प्रवास करतले जाल्यार जाणटे तशेंच कांय विद्यार्थ्यांचेर मर्यादा येतात. जाणट्यांक जाल्यार ह्या सेवेचो लाव घेवपाकूच मेळना. कित्याक तर एक तर तांचे कडेन स्मार्ट कार्ड नासता आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तांकां स्मार्टफोन वापरपाक कळना. दुसरे वटेन कांय विद्यार्थ्यांनी हे स्मार्ट कार्ड करूंक ना, तशेंच कांय जाणां कडेन स्मार्टफोनूय ना. ताका लागून राजधानी पणजेत कदंबाच्या इलेक्ट्रीक बशींनी तांकां प्रवास करपाक मेळना. म्हाका दिसता आमकां ते सिनियरांक प्रॉब्लम जातले बिकॉज वी डोंट हॅव अ कार्ड. ओके. सो इफ दे यूज कॅश फॉर अस इट विल बी बेनिफिशियल. या. Seniors, yes. ओके. Because most of the seniors, they don't want to use a GPay and all that. Mistaken ani kite button it will go somewhere else. Very good. Yeah. System is very good. ओके. तुवें आतां स्मार्ट कार्ड केला? ना करपा दिल्ले पण हांवें मागीर कलेक्ट करूं. हां. म्हणजे कलेक्ट करपाक जाय ते कार्ड. डायरेक्ट भितर एंटर जावन टिमॉक ॲप ओपन करून ताजेर पयशे ट्रान्सफर करचे पडटा टिमॉक मनीचेर आनी ते मागीर थंय वचून ते डेस्टिनेशन घालून बस थंय स्कॅन करचो पडटा पे करचे. आनी ते जाल्यार 5 रुपीज करचे पडटा. एडल्ट जाल्यार 10 रुपीज. हां तशें. ओके. आतां तुवें कितले रुपयाचें केलां? हांवें 125. ओके. सो तुका कितले दीस मेळटले आतां? 2 months. ओके. येस. 5. हां तशें. येस. तूं स्टुडंट न्ही? येस. थँक्यू. ओके. तुमी आतां कित्याक बसीन चडोंक ना? ते बस आमकां तो कंडक्टर घेयना आसलो, तो ड्रायव्हर आसलो तो. कित्या खातीर? ते आमकडे कॅश नासले. ओके. सो तो म्हणटालो आमकां जीपे कर म्हणल्यार कार्ड जाय सांगलेलें. हय. सो ओके. कॅश आमकडे हा पूण आमी जीपे आमकां भुरग्यांक दिना यूज करपाक. हय. आमी अंडर एज हा. हय आमकां खबर नासली. ओके. पूण तुमकां कार्ड करपाक लायला? कार्ड आमकां सांगूंकूच ना कार्ड कर. आमकां स्कुलान सुद्दां काय सांगूंक ना कार्ड करपाक जाय. ओके. स्कुलान इम्पॉर्टंट तुका सांगप कितें पयलीं कार्ड करपाक जाय. जाल्यार कळटा. ओके. आनी आतां तुमी कशी वचपाची तर? पळयात तेणे मम्माक आपयला. ओके. पप्पाक आपयला. तुमी खंयसून ती? फाटल्यान हांगा गालीगांव एसआर कॉलेज. आं. ओके. 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 स्मार्ट सिटीत प्रवास करपी 503 लोकांनी ट्रान्झिट कार्ड केला. हातून 112 ज्येष्ठ नागरिकांनी ट्रान्झिट कार्ड केला. 112 विद्यार्थ्यांनी घेतला सेवेचो लाव. 622 लोकांनी केला ट्रान्झिट कार्ड. तसेच गोंयभर 2479 लोकांनी ट्रान्झिट कार्ड केला. हातून 20 दिव्यांग, 246 ज्येष्ठ नागरिक, 584 विद्यार्थी जाल्यार 1629 लोकांनी घेतला सेवेचो लाव. आतां पळय कितें आसा न्हू, आतां स्मार्ट सिटी बसी पळय चलता थंय स्मार्ट कार्ड इश्यू केल्ले आसा. पूण एट द सेम टायम एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमी कदंबान एक स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड, टॅपिंग कार्ड लॉन्च केल्लें. ते 18 डिसेंबर लॉन्च केल्लें आनी ताचो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आतां टोटल एज ऑन डेट 2479 कार्ड्स गेल्या आनी कॅटेगरी वायज तर सांगतलो जाल्यार तुका जनरल 1629 आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी
20, सिनियर सिटीजन 246 आणि स्टुडंटांनी 584 कार्ड्स घेतल्या. आता सिनियर सिटीजन आणि स्टुडंट्स पळय आसा तांकां 50% डिस्काउंट मेळटा आणि पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा ताका टोटल फ्री ट्रॅव्हल. आणि हे पळय कार्ड आसा न्ही आमचे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड, ते टॅपिंग कार्ड पळय आसा ते आमचे सगळे गाडयेचेर चलता, जावं कदंबा, स्मार्ट सिटी, पणजे चलता त्यो माझे बसीस. आणि जेन्ना ते कार्ड टॅप करता तेन्ना कमिटराक 10% फेराचेर डिस्काउंट मेळटा. ओके आणि पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा ते टोटल फ्री. ओके तांकां फ्री मेळटा. हय. आणि हे पळय कार्ड आसा ते ऑनलायनूय एप्लाय करपाक जाता. ती एक ऑनलायन सायट आसा आमची https://cashless.ktcl.gova.government.in हाजेर वचपाचें आणि कितें डेटा जाय ती फील करपाची. आणि जेन्ना आणि तू एक ऑप्शन येता तुका तू खंय कार्ड डिलिव्हर करपाची ते आमचे कदंबाचे बस स्टँड पळय आसा न्ही तू खंयचे ऑप्शन एक्सरसाइज करपाक जाता. तुका काणकोण जाय और सांखळी जाय वाळपय जाय ते थंय मागीर ते धाडून दितले वेरी नेक्स्ट डे. हां म्हणजे सर हे ओवरऑल कार्ड आसा. हय ओवरऑल. ओके हे सगळे गाडयेचेर चलता. हे कोण कार्ड यूज करपाक शकता. सपोज घरचे एक हेड ऑफ द फॅमिली एक हजबंडान घेतले ते ताजे बायलेनी वापरपाक जाता, ताजे बापायन आवयन कोणें वापरपाक जाता ते. म्हणजे ताणी त्याच मनशान वापरपाचे तशें कांय ना. आता हे कार्ड पळय लॉन्च केला ते लोकांच्या सेवे खातीर केल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमेधा कुंकळकाराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. ऑनलायन फटवणुकीचो आनीक एक प्रकार उक्ताडार. अस्तित्वात नाशिल्ल्या हॉटेलाच्या नांवान ऑनलायन बुकींग घेवन चौगांनी 500 जाणांक घाली टोपी. एकल्याक राजस्थानच्यान जाल्यार तिगांक हैदराबादच्यान अटक. कुठ्ठाळे 2 गाडयांमदी जालो भिरांकूळ अपघात. एकल्याक जाग्यारूच मरण. 2 जाण गंभीर. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्या भरती. निमण्या दिवचल शारांत दहशत घाल्ल्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक आयले येस. रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यात अडकल्लो बिबटो. दोन 2027 विधानसभा वेंचणुकेत आपूण परतून येतलो पेडण्या. बाबू आजगांवकाराची घोषणा. म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. क्षुल्लक कारणावयल्यान केळिनी उसगांव एक तरणाट्याची लोखणाच्या रॉडान केली मारबोळी. मेकॅनिकाचेर जीएमसीत उपचार सुरू. हल्लो करपी दोगांकूय अटक.
गोलती नावेली ग्रामसभेत पंचायत वांगड्याक मेळना उलोवपाक ग्रामसभेत फकत चलता ते सरपंचाचेच. पळयात खासा रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारान. साकवाळेत 2 कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. चुकीचे दिशेन नेटान आयिल्ल्या एर्टिका कारीन विरुद्ध दिशेन वचून मुखाल्ल्यान येवपी स्विफ्ट कारीक धक्को मारलो. ह्या अपघातांत शांतीनगर वास्कोच्या एकल्याक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या वांगडा गाडयेन आशिल्ल्याक दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्या. तशेंच एर्टिका चलोवप्याकूय दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. मुखाल्ल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आपूण परतून पेडणेच्यान उबो रावतलो, अशी घोशणा पेडणेचो आदलो आमदार बाबू आसगांवकारान केल्या. पेडणे एके कार्यावळी उपरांत बाबू उलयतालो. आयकात ताचें म्हणणें. 2027 हांव 100% पेडण्या उबो रावतलो. लोक आतांच गडबडल्या काही आनी तेजे वयल्यान फेक न्यूज घालपाक सुरवात केल्ली आहे, म्हणून लोकांनी हेजे भितर बळी पडचे न्ही. 100% हांव पेडण्या उबो रावतलो. सो मस्ट गोवा. शुल्लक कारणावेल्यान केळिनी उसगांव एक तरणाट्याचेर जीव घेणो हल्लो केलो. बापूय पुतान लोखणाच्या रॉडान एकल्याक मरसर मारलो. पळयात पुराय बातमी. वर्स बदललें तरी लेगीत राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांचें प्रमाण काय उणें जावपाचें नांव घेना. शुल्लक कारणावेल्यान एका कार मेकॅनिकाक लोखणाच्या रॉडान मरसर मारपाची घडणूक आतां उक्ताडार आयल्या. अशोक कुमार अशें ह्या मेकॅनिकाचें नांव आसा. केळिनी उसगांव जाल्ले जीव घेण्या हल्ल्यांत तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. ह्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी कुणाल सनगांवकार आणि किशन सनगांवकार या बापूय पुताक अटक केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. केळिनी उसगांव ह्या वाठारांत काल सांजवेळार एका गॅरेजीन एका मेकॅनिकाचेर प्राणघातक हल्लो करपाची घडणूक जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुणाल सनगांवकर आणि किशन सनगांवकर हे दुबावीत आनी एक गाडी पेंटिंगा खातीर दिल्ली आनी पेंटिंगाचो जो रेट ठरलेलो तेच्या पेक्षा उणे पयशे दिल्या म्हणून संबंदीत मेकॅनिक जो आसा अशोक कुमार बाबाजी सेठी, पिराय 55 वर्सां, मूळ रावपी ओडिशा, हाच्या मदीं आनी तो किशन सनगांवकर हांच्या मदीं वाद जालो. वादाच्या रुपांतर नंतर किशनान आपल्या चल्याक आपोवन हडलो झगडी जाल्या म्हणून किशनाचो चलो जो आसा कुणाल सनगांवकर आनी ह्याना बरोबर थंय एक लोखणाचो रॉड काडलो आनी त्या मेकॅनिकाच्या तकलेर कांचिलार मारलो. तो मेकॅनिक अशोक कुमार बाबाजी सेठी गंभीर जखमी जाल्लो आसा. ताका काल अत्यवस्थ अवस्थेत ताका गोमेपत दाखल केल्लो आसा. तेची प्रकृती गंभीर आसा. मजगती फोंड्या पुलिसांनी निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर हांच्या फुडारपणा खाला दुबावीत जे आसात कुणाल सनगांवकर आनी ताचो बापूय किशन सनगांवकर तांकां सध्या ताब्यात घेतल्या, तांकां अटक केल्ली आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर. ग्रामसभेत पंचायत वांगड्याक उलोवपाक मेळना अशें तुमी खंय आयकलां? ग्रामसभेत फकत सरपंचाचेच चलता. एकाय पंच वांगड्याक मदीं उलोवपाक मेळना. हो कायदो फाटली 25 वर्सां चलता. तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही खरी गजाल. सरपंचाचो हो जगावेगळो नियम आनी प्रकार पळोवपाचो आसत जाल्यार हो गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट पळयात. दिवाडे जुव्यावेल्या गोलती नावेली पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत जायते विशय चर्चेक आयिल्ले. मदींच एके बायलेन खंयच्या तरी विशयावेल्यान आपल्या पंचाक प्रस्न केलो. ह्या प्रस्नाचेर उलोवपाक पंच वांगड्यान सरपंचाची परवानगी मागली, जाल्यार सरपंचान ताका उलोवपाक स्पश्ट न्हयकार दिलो. हो सगळो प्रकार पळोवन आमकांय अजब दिसलें. पळयात हो नेमको प्रकार. हांव म्हणटा आमी शाना गेले केला. ओके, सगळ्यांनी केला आमच्या वाड्यान. जाल्यार शाना कित्याक उलयना? तुका हांवें लायक करून चूक केली. तूं भायल्यान आसतना उलयतालो, तुका कित्याक उलयना शाना? उलय आतां. उलय आमकां सगळ्यांक I want to talk on this point regarding that hotline regarding we are already on this point. He is telling the meeting दिवाडे जुव्यावेल्या गोलती नावेली पंचायतीत फाटल्या 25 वर्सां सावन एकूच सरपंच राज्य करता. फाटल्या 25 वर्सांत जायत्यो ग्रामसभा जाल्यो, पूण ग्रामसभेत सरपंचान एकाय पंच वांगड्याक उलोवपाक दिलें ना. हे आमी न्ही जाल्यार गोलती नावेली पंचायतीचो सरपंच मारियो पिंटो स्वता सांगता. तो पंच वांगड्याक कित्याक उलोवपाक दिना ताचे फाटले रजावोय ताणें सांगलें. आयकात ताचें म्हणणें. सरपंच कित्याक म्हणला टू कॉल द मीटिंग? Not all members can speak at fortnightly meeting.
And what we have decided in a fortnightly meeting is taken there to Gram Sabha. बट एज पर पंचायत राज एक्ट पंच मेंबरांक उलोवपाक अलाउड आसता. हे तुमच्याच पंचायतीन आमी फर्स्ट टायम पळयलां. ना आमी दिना उलोवंक. कित्याक तुमकां अशें दिसना पंचायतूय कितें डिस्कस करपाक पळय लोकां मदीं आय एम ए डेमोक्रेटीक पर्सन. म्हाका सगळें दिसता देर इज लिबर्टी हियर, देर इज ट्रान्सपरन्सी, कोणाचेर दबाव ना. तुका कितें उलोवंक दिसता तें तुज्या मेंबरांक घे, कोणाक तुका कितें विचारूंक दिसता, मिटींग काबार जाता विचारून. तुमच्या पयलीं सुद्दां सरपंच आशिल्ले ते अशें करताले. म्हजे पयलीं म्हणजे म्हाका आतां 25 years जाता. ते कोणाक उलोवंक दिना. आनी तुमी हांव इतली ग्रामसभा अटेंड जाला. ओन्ली द सरपंच टॉक्स, सेक्रेटरी ऑल्सो कांट टॉक. ह्या प्रकाराचेर संबंधीत पंच वांगडी व्हिक्टर फर्नांडिसाक विचारल्यार तो सांगता हे पयले फावट जावंक ना. फाटल्या जायत्या ग्रामसभांनी हेच घडलां. फकत आपल्याकूच न्ही जाल्यार सरपंच खंयच्याच पंच वांगड्याक उलोवपाक दिना खंय. पळय हांव आतां एक इलेक्टेड मेंबर सगळे लोक, सो आय आन्सरेबल टू द पीपल. पूण आतां कितें जाता केन्ना ग्रामसभा आसता तेन्ना म्हाजे पॉयंट्स आसता तेन्ना म्हाका पॉयंट्स उलोवंक दिना केन्ना. This is not the first time. Also, all the other Gram Sabhas also I am not allowed, because he is saying that only with the permission of the chairperson I can speak. But chairperson doesn't give me a permission. Today also I tried 2-3 times, but he did not allow me. पंचायत राज कायदो सांगता ते प्रमाण कायद्याचे कलम 5 आणि उपकलम 3 प्रमाण खंयच्याय पंच वांगड्याक आपले ग्रामसभेत उलोवपाचो वा प्रस्न मांडपाचो पुराय अधिकार आसा. पूण ग्रामसभेचे वातावरण पेड्ड्यार करपाच्या उद्देशान एकाद्रो पंच वांगडी उलयता आसत जाल्यार ताका ग्रामसभेंतल्यान भायर काडपाचो अधिकार सरपंचाक आसा. पूण गोलती नावेले ग्रामसभेत मात वेगळोच प्रकार सुरू आशिल्ल्याचे दिसून येता. गोमंतक टीव्ही खातीर गोलती नावेलीच्यान गौरेश गांवकार. फाटल्या कांय दिसांच्यान दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत दहशत खाल्ल्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक एकदाचें येस आयलें. रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यात आयतारा राती हो बिबटो अडकलो. मजगतीं फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत रान खात्यान जो बिबटो धरिल्लो त्याच वाठारांत आयतारा राती आनीक एक बिबटो पांजऱ्यात अडकल्ल्यान धबधबो वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येता असो दुबाव आसा. खूब 1-1.5 वर्सांनी एक बिबटो धरलेलो. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सांगल्यावर आनी तसोच पळय जाल्यार राती 1-2 दीस जाले हें घातलेलो तुका पाजरो घातलेलो. म्हाका रिपोर्ट दिल्लो तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पाजरो घातलेलो. हांगासर ही भुरगीं बीन भोंवता ताका लागून भंय दिसतालो. ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक बरें काम केलें की काय सांगना बरोबर ताबडतोब येवन तें पाजरो घातलो आनी दुसरे दीस तो बिबटो पडलो. म्हणजे काल राती पडलो. तर आतां म्हणजे हांगासर मातसो भंय कमी जालो. नाजाल्यार लोक भियाताले हांगासर भायर सरपाक. ल्हान भुरगीं खेळटालीं आनी कितें ताका लागून म्हणटा ते आतां मातसो लोकांक भंय कमी जालो. तरी आसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर बारीक नजर दवरून केन्नाय घेवन कितें परत तर दियेत जाल्यार नजर दवरची. आनी स्थानीक लोकूय तांकां सांगताले की बाबा येयला जाल्यार. त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बरें म्हणजे तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा. सांगना बरो येता ते केन्नाय. दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं दहशत घातिल्ल्या बिबट्याक धरपाक निमाणे रान खात्याक येस आयले. रान खात्यान लायिल्ल्या पाजऱ्यात आयतारा राती हो बिबटो अडकलो. बरोबर 1 वर्सा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा जानेवारी म्हयन्याचे 13 तारखेक ह्याच धबधबो वाठारांत एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयिल्ले. फाटल्या वर्सा बिबट्याक धरले उपरांत थंय निर्माण जाल्लो भंय कांय प्रमाणांत कमी जाल्लो. मात कांय म्हयन्या उपरांत परत धबधबो वाठारांत बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. ताका लागून लोकांक मदीं भंय पातळिल्लो. मजगतीं 2 फावटी धबधबो वाठारांत रान खात्यान पाजरो लायिल्लो. मात बिबट्याक धरपाक येस येवंक नाशिल्लें. 2 दिसां पयलीं परत एक फावट धबधबो वाठारांत बिबट्याची दहशत वाडिल्ली. एका घरांतल्या CCTV कॅमेऱ्याच्या फुटेजी वयल्यान हो बिबटो धबधबो वाठारांतल्या लोकवस्ती लागीं भोंवता अशें स्पश्ट जालें. हे विशीं रान खात्याक कळटकीच 2 दिसां पयलीं रान खात्यान धबधबो वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं पाजरो लायिल्लो. आयतारा राती हो बिबटो ह्या पाजऱ्यांत अडकलो. रान खात्याक म्हायती मेळटकीच आयतारा मध्यान राती येवन रान खात्यान ह्या बिबट्याक
धरून ताका बोंडला व्हेल्ल्याचें कळटा. मजगती 1 वर्स जाता थंय आसा धबधबो वाठारांत आनीक एक बिबटो पाजऱ्यांत अडकिल्ल्यान लोकांचो भंय अजून लेगीत कमी जाल्लो ना. ह्या वाठारांत आनीक बिबटे आसूं येतात असो भंय थळावे लोक उक्तायतात. रान खात्यान ह्या धबधबो वाठारांत नदर दवरची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पाली आनी हरमलान नेटान सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगेक लागून शेनवारा दोगांक जीव वगडावचो पडिल्लो. ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिसांनी पॅराग्लायडर ऑपरेटर शेखर रायजादा हाच्या आड गुन्यांव नोंद करून ताका रितसर अटक केली. मजगती शेखरा कडेन हो वेवसाय चलोवपा खातीर कसलोच परवानो नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. उदरगती वांगडा दायज सांबाळात अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींतल्यान केलें. तशेंच भारताचे उदरगती खातीर दर एकल्यान आपले परीन काम करत रावचें अशें प्रोत्साहनय मोदीन जनतेक दिलें. आयतारा मन की बात कार्यावळीच्या 118व्या भागान प्रधानमंत्री मोदी उलयले. ह्या भागान प्रजासत्ताक दीस, संविधान, राष्ट्रीय मतदार दीस, महाकुंभ, स्पेस सेक्टर, स्टार्टअप इंडिया सारकिल्या म्हत्वाच्या विशयांचेर प्रधानमंत्री मोदीन उलोवप केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आयतारा मन की बात कार्यावळीच्या 118व्या भागात लोकां वांगडा संवाद साधलो. ह्या एपिसोडात मोदीन महाकुंभ आणि रामलल्लाचो उल्लेख केला. महाकुंभ हे एकचाराचे प्रतीक आशिल्ल्याचे मोदीन सांगले. तशेंच प्रजासत्ताक दीस, संविधान, राष्ट्रीय मतदार दीस, स्पेस सेक्टर, स्टार्टअप इंडिया, टायगर रिझर्व, निकोबारातले वर्जिन कोकोनट ऑयल सारकिल्या विशयांचो मोदीन उल्लेख केलो. इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है. ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है. इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं. मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया. 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है. ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी. इलेक्शन कमीशन. हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है. हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया. आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है. चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम. इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं. 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. यह सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है. इस उपलब्धि ने न केवल भारत को आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाया है बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे हुए हैं. हमारे देश में जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं. और जब ये सुनते हैं तो हर हिंदुस्तानी का दिल खुश हो जाता है. यानी हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है. और आपको यह जानकर हैरानी होगी
कि छोटे शहरों के स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा का नेतृत्व हमारी बेटियां कर रही हैं कि बीते 2 महीनों में हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व्स जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है एमपी में रातापानी टाइगर रिजर्व। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से भी है। निकोबार जिले में वर्जिन कोकोनट ऑयल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। वर्जिन कोकोनट ऑयल उसको जीआई टैग के बाद एक और नई पहल हुई है। इस ऑयल के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को संगठित कर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं। उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये हमारे आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्युरो रिपोर्ट, कुमंतक टीव्ही। मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विषय तापलो। गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो। गांवाचो विचार जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो। गांवकारांची सभा घेवन मायनिंग बंद करची असो निर्णय घेवपाचे ग्रामसभेत थारले। मुळगाव पंचायतीच्या आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत परत एक फावट मायनीचो विषय तापलो। गांवचे प्रश्न सुटना तो मेरेन मायनिंगेक आमचो विरोध कायम आसतलो। गांवाचो विचार जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो। सरपंच मानसी कवटणकारांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगाव पंचायतीची ही ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकार हांणी हेर सगळे पंच वांगडी हजर आशिल्ले। म्हणजे कोणी तेजेर हे करचें न्हू म्हणून इतली ही कंपनी फटींग आसा। आमकां म्हाज्या तरी मते आनी तेंच्यांनी कामगारांक फटयल्या, शेतकारांक फटयल्या, गांवच्या लोकांक फटयल्या आनी आमकां तेजे कंपनी कडल्यान 5 पैशाचो अजून मेरेन फायदो ना। 5 पैशाचो फायदो ना आनी त्या खातीर आमी आतां ह्या निकशाचेर येयल्या, ह्या निर्णयाचेर येयल्या की मुळगांव म्हणटा ते आमकां मायन नाका। सारकें मायन नाका म्हणजे आमकां काय आयकपाचें ना। कोणी सरकार येवं आनी कोण येवं म्हाजें एक सरपंचा कडेन एक म्हणणें आसा। येता त्या आयतारा आमी गांवची समज मुळगांवची मिटींग घेवया आनी सोमारच्यान मायन बंद करुया। कंपनीकडे आनी इन्फ्लेशन ह्या कंपनीकडे आमी कंपनीक जर जाय आसले आमचे मुळगांव जर जाय आसले मुळगांवचे हे जाय आसले सपोर्ट जाय आसलो जाल्यार कंपनी खंय तरी आमच्या कडेन उलय तरी आसली। म्हणजे कशी सगळ्याच गोष्टी आमच्यो ना त्या 11-12 जे डिमांड घातल्या त्या सगळ्या डिमांडाचे नेगेटिव्ह आन्सर जाता। म्हणजे तेंका आमचे पडलेले ना, गांवचे पडलेले ना। पण आमकां आमचो गांव सांबाळूंक जायो आनी आमचे गांव सांबाळच्या खातीर म्हाजी तुमच्या कडेन विनंती आसा। येता त्या आयतारा आमी सार्वजनीक मिटींग घेवया, त्या हितून ठरवया आनी सोमारच्यान म्हणटा ती मायन बंद करुया मुळगांव। मजगती गोंया भायले एका व्यावसायिकाक दिल्ले एनओसी वयल्यान ग्रामसभा तापली। सरपंच आणि उपसरपंचान राजीनामा दिवचो अशी मागणी लोकांनी केली। तशेंच वॉर्ड नंबर 1 मदीं जावपी एका प्रकल्पाच्या विशयाचेरूय ग्रामसभेत बरीच चर्चा जाली। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत। अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत परत एक फावट मायनिंग प्रश्नाचेर गरमागरम चर्चा जाली। आमकां मायनिंग जाय अशी मागणी करीत मायनिंगे खातीर पंचायतीन दिली एनओसी फाटी घेवची न्हय अशी मागणी ट्रक धनिया सयत खणीचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांनी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीच्या ग्रामसभेत केली। सरपंच पद रिते आशिल्ल्यान उपसरपंच विनश्री गांवकार हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक ट्रक धनी मेळून मायनिंग समर्थक लोकांनी गर्दी केली। ग्रामसभेत मायनिंग विशयाचेर चर्चा जातना आमच्या फुडारा खातीर आमकां मायनिंग जाय अशी मागणी ट्रक धनियांनी केली। पंचायतीन मायनिंग कंपनीक दिल्ली एनओसी फाटी घेवची न्हय असो थाराव हे ग्रामसभेत घेतलो। आयज आमची ग्रामसभा आसली। एक म्हत्वाचो मुद्दो आसलो की फाटल्या ग्रामसभेन एक रेजोल्युशन जाल्लें की मायनिंग एनओसी दिल्ली ही रिवोक करची म्हणून। तो मोठो मुद्दो आसलो कित्याक ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना मायनिंग एनओसी दिल्ली त्या मुद्द्यासून आमच्या सारकेल्यांनी आपली गाडी कोणी सारके केले, कोणी भांगरा धरून काढून गाडी घेतल्यो, सगळे घेतले। आनी मदींच कालच्या ग्रामसभेत कोणी तरी आमी मातशें आमच्या कामात म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट नसल्या कारणान कोणी तरी एक ठराव घेतलो तेंच्या आनी सरपंच नासलो म्हणजे कोणाच्या रागान जातलो खबर ना की रिवोक करचे म्हणून।
हांवें जो मोठो मुद्दो आसलो की रिवोक केले ती एनओसी फाटी घेवचो आनी तो आयज आमी पास करून घेतलेलो आसा की एनओसी रिवोक जावची ना कितें आसा तें मायनींग सस्टेनेबल गांवांक कितें फायदो दिवचो फायद्या भितर मागीर आनी आमचे उलोवपी आसा तुमकां सांगतले गांवांत कितें डेव्हलपमेंट जातलो हांव त्या बद्दल आमचो निवेदन आसा तेंच्यांनी आयकून घेतलें सरपंचांनी आनी ते पॉयंट जो रिवोक केलो खर्ची फाटी घेतलो त्या बद्दल हांव तुमचे आभार धन्यवाद मानता. दुसरे वटेन आमचो मायनींग एक विरोध ना, मात गांवच्या हिताचो विचार करत अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयली. आता पंचायतीची एनओसीची गरजच खंय येता आनी रिवोक करपाची. जर ग्रामस्थांची जर सरकाराक काळजी असली तर लीज दिवच्या पयलीं तांच्यांनी येवन पळोवपाची असली घरां एक्चुअली तर लिजान घरां आसा देवळां आसा स्मशानभुमी आसा ती ग्रामस्थां कडेन सर्वे करूनच ती लीज दिवपा जाय आसली. पण तशें काय ग्रामस्थांक ग्राह्य धरूंक ना सरकारान. म्हणजे तुमचो सरकारी यंत्रणा जी आसा ती आपल्या ऑफिसान AC ऑफिसान बसून सगळी डिसिजनां दिता. सामान्य लोकांनी वचप तरी कोणा कडेन. तर शेवटी कितें आसा शेवटी न्याया खातीर मागीर न्यायालयाचे दरवाजे सोदचे पडटा. तसो पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता अडवलो की त्या लोकांचो मायनींग विरोध ना फक्त विरोध ना न्ही विरोध अजिबात ना. ग्रामस्थांचे जे विशय आसा मायनी पासून जे त्रास जाल्ले आसा ते विशय सोडोवचे. जे नाले बुजलेले आसा शेती बागायतीन रिजेक्शनाची माती आसा ती काडची. दोन्ही नाल्याचे रिटर्निंग वॉल बांदचे जेणे करून भविश्यान ती रिजेक्शन नाल्यान वचचें ना किंवा शेतांनी वचचें ना अशी वेवस्था करची अशी आमची मागणी आसा. ती पण खुबशे वर्सां फुलफील जायना. आनी एक विशय विचारूंचो दिसता सरकाराक ह्या मायनी जवळ जवळ 52 पासून चालू आसा. एक पयशाचो जर त्या गांवा खातीर जर फायदो रेव्हेन्यू पंचायतीन जर आयिल्लो आसा तर ती मोठी आनंदाची बाब जातली. म्हाज्या माहिती प्रमाणे थंय एकय पयसो रेव्हेन्यूच्या रुपान पंचायती दिवंक. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. पर्यावरणाच्या विशयावयल्यान चोडण मडेलाची आयतारा जाली ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायत वाठारांत पर्यावरणाचेर हावळ हाडपी कसल्याच बांदकामाक परवानो दिवचे नात म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास केलो. आयतारा चोडण माडेल पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. ही ग्रामसभा चोडण वाठारात पर्यावरणाक हानी जावपी कसल्याच प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय म्हूण आयोजीत केल्ली. पंचायत वाठारात व्हडले व्हडले प्रकल्प आयले जाल्यार उदक, लायट आनी कोयराचो प्रश्न निर्माण जातलो. इतलेच न्ही तर फेरी सेवाचेरूय ताण वाडून येरादारीची कोयणी वाडटली असो भंय लोकांनी उक्तायलो. ताका लागून सैमाचेर हावळ येतली अशा खंयच्याच प्रकल्पांक मान्यताय दिवं नाकात म्हूण थळाव्यांनी मागला. व्हडले नाल्यार आमकां उदक मेळची ना. तेन्ना लायटीचो आमकां इश्यूज आसता. लायटू खूब फावटी आमकां आसत ना. सो जेन्ना हे प्रोजेक्ट व्हडले येतले तेन्ना हांगासर लायटीचो प्रॉब्लम चड जातलो. रस्ते आमकां सारके ना. आमकां ट्रान्सपोर्टेशनाचो खूब प्रॉब्लम आसा. फेरीपोटीन आमकां ट्रान्सपोर्ट करचो पडटा. थंय आनीक ट्रॅफिक वाडटलो. तुमी रोरो फेरीबोट हाडले सुद्दां जाल्यार तेन्ना आनीक थंयसर तेजेर स्ट्रेन पडटलो. सो आमी जे रोरो फेरी म्हणटा ते सुद्दां गार्बेज खूब जातलो. गार्बेजचो हिशोब खूब वाडटलो. पॉल्युशन जातलें. नुस्तें ऑलरेडी किल्ले कमी जायत आसा. कित्याक हे सगळें पॉल्युशन सगळें रिवराक सुट्टा जाता थंयसर खुबशे प्रॉब्लम जाता. तेन्ना आमकां तेका लागून हे प्रोजेक्ट मातशे खंय तरी स्टॉप जाल्ले जाय. This Gram Sabha, therefore